पेरीमळ काजुमळ लागसार आशिल्ल्या दूधसागर न्हंयत बुडून कमलेश नायक ह्या तरणाट्याक मरण आयलें। हो तरणाटो ह्या न्हंयचेर न्हावपाक गेल्ल्याची म्हायती सुत्रांकडल्यान मेळ्ळ्या। कुळे पुलिसांनी घडणूक थळार वचून कुडीचो पंचनामो केलो आनी कूड पोस्टमॉर्टमा खातीर हॉस्पिटलांत धाडल्या। पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा। आमी पेरीमळ काजुमळ हांगा आसा, जे जाग्यार काल कमलेश नायक हांगा उदकान तेजी बॉडी मेळ्ळी आनी तेजी जेन्ना बॉडी तेजी पुलिसांनी काडली तेन्ना तेजे आंगार जीन्स पॅन्ट आसलेली आनी टी शर्ट आसलेले आनी जे चप्पल आसले ते न्हंयचे कुशीन आसा। तेन्ना ताका अशें आयकूं येता की ताका पेंवपाक कळनासलेलें आनी तो येवन तशीच उडी मारली। तो न्हांवपाच्या उद्देशान येवना, तो आत्महत्येच्या उद्देशान येवन हांगा उडी मारली असो शकता असो जे स्थानीक पुलीस आसा तेंच्यांनी हो व्यक्त केल्लो आसा। आनी जेन्ना कोणी समज जर न्हांवपाक येयलो जाल्यार आपल्या आंगार कपडे दवरून जीन्स पॅन्ट घालून कोण न्हायना, तेन्ना आपले कपडे काडून एक अंतर्गत वस्त्राचेर कोणी न्हाता तेन्ना हांगा पळयल्यार हो आत्महत्या करपा उद्देशान येयलो असो शकता। आनी अशें आयकूं येता की घरान तेज्या कितें तरी वाद निर्माण जाल्लो असो शकता, म्हणून हांगा येवन तेणी आत्महत्या केली असो। आतां धारबांदोडीच्यान हांगा जवळ जवळ एक 20 किलोमिटर अंतर आसा। 20 किलोमिटर अंतर येवन इतले पयस येवन हांगा आत्महत्या करपाचें कारण कितें, सद्या हेजो तपास कुळे पुलीस करता। गोमंतक टीव्ही खातीर काजुमळ पेरीमळच्यान एकनाथ खेडे।